आज हांव खुशाल हांगासर पणजे इगोर्जेक येवंक ही इगोर्ज एके भाशेन माय इगोर्ज कित्याक हें शार आनी शारान सरकारी अधिकारी आहात आनी पवित्र सभेचे अधिकारी आहात आनी हो पणजेचो लोक खेरीत भाशेचो मोगाळ लोक आनीक बरे भाशेन येवकार दिवपी लोक पणजे कोणूच बेजार जायना पणजेचो लोक खंयच्यानूय एजात सोंपपाचो लोक आनी हें तीं दाखयतात इतल्या भोक्तीपणान ताणें वांटो घेतला आनी कालच्या दिसा म्हाका दिसा वेस्पराच्या दिसाक बरो फोग लायला ते हांव 2 फावट हे 3रे फावट म्हजे हांगा येता फेस्त करून सो हांव खुशालकायेन येता आनी आंकवारमरेचो म्हाका व्हडलो मोग आहा आनी हांवें सांगलां ते भाशेन आज ती निश्कळोंक गरज फमोरली वस्तुरी जिका देवान विचून काडली आपल्या पुताची आवय जावं आनी त्या उद्देशी आपल्या पुताक आमचे मदें धाडलो सो आयज सगल्या आमच्या पणजेकारांक आनी तांच्या सोयऱ्यां दायऱ्यांक हांगासर बरी व्हडादीक परब हांवडेता 8 तारीख आनी आमकां गोंयच्या आनी सगळ्या संवसारभर आसलेल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक कॅथलिक्स तांकां गो व्हडलो दीस आयज सायबीण मांयची परब आमी करता निश्कळोंक गोड सांबाळली सायबीण आवय आनी निश्कळोंक गोड सायबीण मांय 8 डिसेंबर आनी 9 म्हयन्या उपरांत 8 सप्टेंबर तिचो बर्थडे आमी करता आनी हे भाशेन देव मानून घेता मनशाची यात्रा एके आवयच्या कुसव्यान आमी जल्मता तेच भाशेन जेजूचो तोच गोड समो 25 मार्च आनी 25 डिसेंबर आतां येवचो आहा 9 म्हयने कुसव्यान सायबीण मांयचे हें दाखयता देव आमची सगल्यांची यात्रा मानता आमच्या आवयच्या कुसव्यांतान जल्मान आनी मरणान आमी पवित्र रावंक कृपेन जिवंक सायबीण मांयची आयची परब सगल्यांक वेंग देवाची उक्ती करता सगल्या मनशांक त्याच व्हडटेपणान डिग्निफायड जिवीत जिवंक कृपेचें जिवीत आपणावंक देवाची आपणावंक